तुझं नाव सांग. माझे आवरल पेरेरा. बरोबर. हांव आयडिया इस्कॉला कडेन व्हडल्या भाटान. आणि कितले वर्सां तू भाजी विकता? भाजी विकता हांव केन्ना साण म्हाका 25 वर्सां 30 वर्सांनी विकताली हांव भाजी. 25 वर्सां आशिल्ली तुका तेन्नाच्यान विकता? ना 30 वर्सां. हय 30 वर्सां. काजार जावन हांगा काजार जावनी ना धाकटे भुरगे आसतना ऐकल्या 2 वर्सांचो चेडो आहलो एका वर्सा तेन्ना साणिकूंक लागला. तेन्ना म्हाजो घोव बेश्टें काम करतालो 70 रुपयांचें म्हणून विकताली हांव. मागीर आमच्या नातवान म्हाज्या घोवान नातवान न्हू हांवें कोणे शेजाऱ्यांनी इली लोकांच्या शेतान रोवन भाजी आनी सर्वीस हें केली. मागीर म्हाज्या चेड्या घोवाक आयडियारान सर्वीस दिली. तो आबरी वखता न्हू तूं मेलो तो एक्सिडेंट जावन तेणें एका सांगून तेन्ना मेवताली बेश्टी सर्वीस दिली. मागीर हांव विकतालीच म्हाजी भाजी. संवय जाली न्हू म्हाका. आतां ही पळय संवय जाल्या नाका हरशीं विकूंक मात देव म्हाका विकूंक लायता कितें करूं. घरचें घेवपाची गरज ना, काम करपाची गरज ना, करता. होय कोत्ता कित्याक तूं बरें दिसता. होय संवय जाल्या रे बाबा. होय आनी सकाळची सामकी 4:30 जागी जाता सामकी टायमार. घराकडेन बसपाक जायना, बसून रावपाक जायना ना. ध्यान म्हाका सावध दिल्या सायबा जेजून. कितली एज कितली तुजी? म्हाजी 70 आनी 6 वर्सां. 76. हय 70 आनी 6. सातें लागला दिसता म्हाका. हांव नाका आतां मार्चाचे 30 तारीख बर्थडे म्हाजो. हय मदीं कितें बरी नाशिल्ली? केन्ना मदीं हें नाशिल्ली? केन्ना आतां न्हू. तेन्ना म्हाजें पितान हें जालेलें म्हाज्या तें ऑपरेशन केलेलें हिंगा मिरामार हिंगा काडलेलें दोतोर इश्तीवारागेर थंय तांकां. तेन्ना मागीर येयनासलें हांव थोडो तेंप. आनी भुरगीं जाता तेन्ना येयनासलीं रे येपार घेवन. तेन्ना भुरग्यांक सांडून खंय चालू आसता. खंय खंय भोंवता? तेन्ना पयलीं हांव भाटल्यान पासून भोंवताली वयर लारा कडेन पासून चलोन. आनी कितें भाजी वपना जाल्यार वयर माल्यांच्यो हे आहा मरे बाबू हिन्ना पासून भोंवलें हांव सायबा जेजून म्हाका राखला भुरगींच्या बापान. कितल्यांक उठून वयता भाजी हाडपाक? 5:30 भायर सरता हांव. ती टेम्पो वयता न्हू तो टेम्प्यार वयता नाल्यार भाजी मेळना मागीर सोहांक मार्केटान होलसेल. खंयच्यान घेवप आनी मागीर टेम्प्यान येता. टेम्प्यान चलोन येयना टेम्प्यार येता आनी तुंय हिंगा देंवता खंय नासणोरकाराच्या हे कडेन. हय तुंय आनी थंय कोणाल्या थंय हांव फ्लॅटान भाजी बांदता आनी मागीर घेवन येता. कोणूय घेता म्हाजी थंयसरूय. हांव पावता 7:00 तो इस्कॉलाच्या भुरग्यांक व्हरोंक वयता न्हू तो धाल्लो तो 7:00 सामको भायर सरता थंयसान 7:30 पावता हांव थंय. तुंय नुस्तें एकी नासलें रे बाबा कमलेन तुका थंय हय थंयसर टायम मागीर इतलो गो आयज पावस जालो न्हू 2-1.5 जाता म्हाका. होय अरे चवळीन जालो नाका वचना म्हणटा चावडटा चेडो मात म्हाकाच वचो दिसता. ही पळय सगळी हाडटा हांव. ना चवळ हाडिना रे सुमार चवळी जाल्या म्हाका. ती म्हणटा मागीर म्हाका मागीर तूं कितली हे गोड हय गांवठी हाडटा. हे मिरसांगो आकूर लिंबू आनी केबेज टमाटा ती उदकाची. हय आयज पियोकूच ना आयज थंडी ना आहा न्हू.
ते हे हा लसूण आनी आले ते सगळे हाडटा घेता रे कोण तुझे फिक्स गिरायक असता होय फिक्स म्हाका आहा तुका होय रावता देखून म्हाका सवय जाल्या ती पण तर तू ताता सर्विस करता तू करतली हा ताता सर्विस होय आता थोडेच दीस करतली रे मागीर पुरो म्हाका ना आता आमची सोयरी बा म्हाका चावता मावशे बरी करून राव म्हणटा तू ट्रॅव्हलिंग चलताना बी मातशी होय होय गाडयो बिडयो येत ना कुशीक रावता रे बा इतले तेम ध्यान राखला म्हाका होय